विश्वकोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमी सुमार वेळ उलयला कोंकणीचे मूल ते प्राकृत जेवो संस्कृता दाखून आयिल्ले म्हूण कितलेकी शब्द आनी तसले शब्द आमी हाजे फुडें चर्चा केलेलेच. हे कशी बदल जाला, खंयची शैली बदल जाला आनी ते बदलावण सगळ्यांनी एकूले कसकी हे पुरो मस्त विचारू आमकां आनीकय एक निर्धारात्मक म्हूण सांगू जायना जाल्यार आमी एक संशय शे एक डावट शे दवरनो आमी तसले विश्लेशण करूंक येता. आतां पळया सुलभ शब्द थोडे येता. अग्रवळय म्हणले एक कॅस ते आगोळू म्हूण आमगेल्यांतू आयले कोंकणी भाशेन. म्हळ्यार अग्रवळयांतू सुरवेचे दोन अक्षर चड उणे आयला. तिसरे अक्षर तिन्नीच अक्षर कसलेय बदलावण जावन येता. तशीच आमगेल्या शिंया वेळार अग्गिस्टिका म्हूण आमी म्हणटाचे. म्हळ्यार अग्निस्तीक म्हणून संस्कृताचे ते अग्गिस्टीक जावन मागीर थोडे फावटी आमी आकटे म्हूण म्हणटाचे. आकटे म्हळ्यार जळचे एक तट्टे उज्याचे तट्टे म्हूण म्हणटात. हांगाय पळया अग्गिस्तिका न्ही जाल्यार अग्निस्तीक आशिल्ले आकटे जाले. सुरवेचे दोन अक्षर चड उणे व्हरता आनी ताजे नंतरचे अक्षर सोडच्याकय पुरो बदलावण जावच्याकय पुरो. तशीच आमगेले इंगारक म्हणले इंगळो जाले. इंग म्हणले तशीच वरला म्हळ्यार जळचे एक साधन खंयचे पदार्थ ताका आमी इंगळो म्हणटा. तशीच आमगेल्या मध्येंतू आतां रात्रीचे मध्येक आमी मध्यरात्री म्हूण संस्कृतांत म्हळ्यार आमगेल्यांतू ते मध्यराती अशी बदलावणी जाता. आतां वरदीक्षा म्हळ्यार विवाहाचे कार्यक्रमाक वरदीक्षा म्हणटा. ते वर तशी वरला मागीर वरडीक म्हूण जाला. वरडीक अशी विंगड विंगड एक सन्न सन्न बदलावणी पळयल्यार आमी सुरवेची 2-3 अक्षर व्हरताची मागीरचे अक्षर ल की ड की अशी बदलावण जावन येता. आनीकय थोडेचे क्लिश्ट म्हळ्यार कश्टाचे एक आमी अर्थ बांदचे संदर्भ आसता. त्यात आमी तसले 2-3 शब्द घेवया. आतां नारिकेळा म्हळ्यार नारळ. नारिकेळा म्हळ्यार नारळ. तशीच कदळी म्हळ्यार केळें. आतां नारळ केळें म्हळ्यार शब्दांतू आमकां नारिकेळा भितरीच नारळ केळें आसा की म्हूण आमकां एक संशय येता. म्हळ्यार असले एक ते मुळा दाखून बदलावण जावन कशें आयला म्हळ्यार एक विचित्र रितीर आसता. तशीच आमगेले मुखार आनी एक फुडें आमगेले विवाह जातना एक गांवा दाखून एक गांवाक एक यात्रा करची वधूवरान. ते एक यान वधूवर यानम म्हळ्यार ते वार्डिके खातीर प्रयाण करचें. ते बसारकी कारारकी पुरो फुडें अशी एक क्रम आशिल्लो. आतां ते ಸ್ವಲ್ಪ उण जाला. हे वधूवर यानम आशिल्ले वधूवर आशिल्ले कोंकणी घेतना वर जाले. वर म्हळ्यार दोगांय येता. हरयानम जाल्ले ते हरण म्हूण जाले. पळय कितले एक विचित्र नमुने रे. ते वधूवरयानम आशिल्ले हरयानम जावन हरण म्हणून अशी जाल्ले. मॅरेज प्रोसेशन म्हूण म्हणयता आमी. अशीच आनी थोडेचे विचित्र आमी पळयता. हे फोर्ट लायक पॅलेस ते आमी संस्कृता दाखून ते आमी अशी घेवया राजकुल आगर. राजकुल आगर 3 शब्द आसा. हेत ओट जावन कसो जाल्ले राज आशिल्ले राय जाल्ले राव जाल्ले
कुळादकून ल घेतले आणि आगरदकून र घेतले. तशी कुळागर जालें ते रावळेर जालें. ಒಟ್ಟು ಜತನ रावळेर म्हळ्यार व्हड एक अरमने तसले घरा कमी रावळेर म्हणटात. अशी मुळादकून आमगेले कोंकणी घेतना ताजे पयण बारीक विशेष जाता. थोडे फावटी विचित्र रुपार आसता, थोडे फावटी कश्ट अर्थ करच्याक कश्ट जावचे रुपार आसता. हें पुराय आमगेले भाशेचे चंदाय आनी हें असले एक कोंकणी भास ताजे शतमानांतले प्रयत्नान ते कशी रूप बदल जावन आमगेले मदीं आसा म्हणल्यार एक विचित्र आमी पळयलें. आनीकय असलो चर्चा आमी मुखार करुया. ते दळताय तुमकां हांव नमस्कार म्हणटात.